थळाव्या लोकांनीच न्हय तर कावन्सिलरांनी इमारत बांदपा खातीर वेचिल्ल्या कंत्राटदाराची चुकीची पद्धत आनी सुस्त वागणुकेक लागून कुडचडे पालिकेत बोवाळ जाला। जायती दुकानां आशिल्ल्या पोरणे इमारतीचे भोंवतणी आशिल्ले नवे CMP इमारतीचे कंत्राटदारान बाबत काम केल्ल्यान संरचनात्मक लुकसाण जावपाक लागला अशें सांगतात। पळयात पुराय बातमी। कुडचडे न्यू मार्केटा हांगा 90/10 जी एरिया आसा थंय एक ओल्ड बिल्डिंग आशिल्ली आनी ती ओल्ड बिल्डिंग काडून एक न्यू बिल्डिंग काडपाचो एक सरकारचो आवेश आशिल्लो। कुडचडे म्युनिसिपालिटीन निलेश काब्रालान ही बिल्डिंग काडपाक स्टार्ट केली, तिची ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर मोडलो आनी तिची न्यू बिल्डिंगे पायलिंग सुरू केलें। तेन्ना पायलिंग सुरू करता थंय सायडीन एक 100 वर्सां पुढची बिल्डिंग आसा आनी तांकां कसलेच कॉन्फिडन्सान घेना आसतना तांकां केन्ना तांच्यांनी काम सुरू केलां अशी ते बिल्डिंगेचे जे सायडीचे बिल्डिंग आसा तांच्यानी तांगेली एरिया आसा सायडी बिल्डिंगेची सायडीन सरावंडींग सी टायप तांची एरिया आसा आनी हे एरिया भितर ज्यो बिल्डिंग आसा तांची एनक्रोचमेंट जाला अशें ते म्हणटा की तांचे भितर पावले जी बिल्डिंग नवी बांदता आसतना जे पायलिंग जाता ते तांचे पांय सारकी पांया कडेन जाल्यार तांकां सांगलें की आमकां 1.25 सोडटले, पूण तांच्यांनी म्युनिसिपालिटीन खंयचें सोडना। आज म्युनिसिपालिटीन एक कंबायन जे 9 कावन्सिलरांनी एक कंबायन विदाउट चेअरपर्सन एक इन्स्पेक्शन घेतलें आनी इन्स्पेक्शना भितर पळयलें की तांच्यानी अनेक ज्यो ग्रिवन्सीस आशिल्ल्यो त्यो हांच्यानी सांगल्यो ज्यो शॉपकिपर आहा तांच्यांनी ह्यो ग्रिवन्सीस सांगल्यो की आमकां हांगा माती घातल्या, डिगींग केलां, आमच्या रस्त्यार पॅसेज आसा, आमचे जे शॉपकिपर आहा येवपाना, हांगा मार्केट जाता, हांगा लोक पॅसेंजर हे शॉपकिपरा भितर येवपा रेडी ना, जे लोक आसा जे गिरायक आसा ते येना। आमकां लास्ट 5 वर्सां जाल्यार हांगा गिरायकाक लागून आमी बंदी जाल्ली आसा आनी आतां ही बिल्डिंग बांदतना हांगा खंयचेच येना। तेन्ना आमी कावन्सिलराक हाजेर प्रश्न केलो की तुमकां हे पंचला जाल्यार की तुमी कित्याक इलिगलिटीज केल्यो जाल्यार तुमकां इतले कंप्लेंट करूं काय। तेन्ना जी कावन्सिलर आशिल्ली ती जे वार्डाची कावन्सिलर ती म्हणपाक लागली की आमकां हांगा कसलेच कॉन्फिडन्सान घेवना, जे हांगा जे प्लॅनिंग जालां ते आमकां खंयच्याच कॉन्फिडन्सान घेवना। सो प्लॅनिंग कशी बिल्डिंगेक पास जाल्यो हेय आमकां खबर ना। जेन्ना मिटिंगे आमी विचारले प्लॅन अनेकदां विचारलो तो बिल्डिंगेचो प्लॅन दी, जेन्ना अनेक जण तक्रार आशिल्ल्यो तोय बीन आमकां दिलो ना। आतां 9 कावन्सिलर आशिल्ले, 9 आनी 14 कावन्सिलराची ही म्युनिसिपालिटी आनी 5 कावन्सिलर चेअरपर्सन आज येवून आशिल्ली इन्स्पेक्शनाक, तरी पूण हे एक उजाड येता आनी ती म्हणटा आमकां म्युनिसिपालिटी कितें घडटा तें आमकां कळना। अनेकांनी तक्रारी केल्यो, तक्रार केली सुद्दां पसून आमकां कांयच हाजे भितर कळना। ओवरऑल अनेक जाणांनी सांगलें, पूण जेन्ना एमी जावं जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा CO हे कोणूच इन्स्पेक्शनान आशिल्ले, अनेक जण तक्रारी आसा आनी खंयची एक बारीक तक्रार जाल्यार ते लोक अनेकदां एनक्रोचमेंट केला अनेकदां, पूण येतली व्हडले म्युनिसिपालिटीचे बिल्डिंगेचे व्हडलो घरा स्ट्रक्चर म्हणला तरी पूण कोणीच ताजेर एक्शन घेतना हो एक मोठो प्रश्न जाल्लो आसा। लोकांक एक भ्रम जाल्ला की म्युनिसिपालिटी कोण चलयता असो एक मोठो भ्रम जाल्लो आसा कुडचड्या भितर। आनी येता त्या कामाक अशें दिसता लोकांक कितें दिसता जर तर म्युनिसिपालिटी कांयच खबर ना, इलिगलीच तर म्युनिसिपालिटी करपाक लागल्या जाल्यार लोकांचें कितें येता त्या काळा भितर कुडचडे म्युनिसिपालिटीक धोका आसा अशें दिसता। तुमगे मेजॉरिटी कावन्सिलर हांगा आसा आनी तुमी सगळेच तर म्हणटा की आमकां कांयच खबर ना आनी अनेक जाण आसा की तांच्यांनी कंप्लेंटी फायल केले म्हणटा आनी ताजेर एक्शन जावना। तुमी एक फुटपाथार एक बेस्ट मनीस बसल्यार तुमी व्हरपाक 5 मिनट लागना आनी इतली कंप्लेंटी येत लोकांक डॅमेज जावन ताजेर कितें एक्शन जायना। ताकाच लागून आमी आज आयल्या। आज हांगा जर पळयत जाल्यार वातावरण दिसता की एक प्रायवेट जर कॉन्ट्रॅक्टर कोणी बिल्डिंग बांदता जाल्यार ताका पत्रे मार, बोर्ड मार, हे मार सगळे कंपल्शन्स आसता। जाल्यार ह्या हाका पत्रे मारपाक किंवा ताजे कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर ताजो बोर्ड मारपाक ताजे कांयच कंपल्शन ना। तुमी म्हणले पळय लिगल इलिगल आमी उलयना, पूण हांगा जर पळयत जाल्यार सिच्युएशन जर बोर्ड एक तर ना आनी दुसरे जे आसा हांगा कोण सुपरवायझर तेंगे सारको ना, मागीर कितें दिसता बिल्डिंग कितें दिसता तुका? आतांच्या मनशाक विचारलें हांवें, अरे म्हणजे तुजो इंजिनियर खंय आसा, फाल्यां समज एक काम चलताना कितें कॉलेप्स जालें, कोणाकी डॅमेज जाली, कितें जालें, हू इज रिस्पॉन्सिबल? सो रिस्पॉन्सिबल मनीस सायटीर कोणूच ना। 90/10च्यो तिनूय सायडीन ज्यो बिल्डिंग आसात त्यो बिल्डिंग ह्यो 90+ इयर्स ओल्ड आसात, थोडी 100 वर्सां वयर आसात। आनी जे पायलिंग जे चल्लां ते अशे तरेचे पायलिंग चल्लां की प्रत्येक बिल्डिंगेक थोडे खांब्याक क्रॅक आयिल्ले आसात, थोडे पॅसेजीक जी सोपणां आसा ताजे वयर क्रॅक आयिल्ले आसात। हांव अशें मागता ऑथॉरिटी कडेन की हांगा कॉन्स्टंट इंजिनियर रावचो, ताणें तें पळोवचें आनी हें पळय मोठमोठ्यान जें कितें चलता ताजेर वेगळो विचारधारणी करचो। गोवा सावर्डेकर